येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळयचे हेडलायन्स. धर्मापूर वाठारात वाढत चल्ल्या चिकन वेस्टाची समस्या. कोयरावयल्यान त्रास जाल्ल्यान तापली धर्मापूर शिर्लीची ग्रामसभा. गोंयांत अपघातांच्या प्रमाणात पडत आसा भर. पेडण्या परसकडे वाठारात दुचाकी चलोवप्याक कारीन दिलो धपको. दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी. दिवचल अडवलपाल वाठारात खणकाम करपाचेर थळाव्यांचो विरोध चालूच. वाठारात खणकाम करून सगळे उदकाचे साठे नष्ट. गावात परतून खण सुरू केल्यार गांव जातलो काबार म्हणटात थळावे. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. धर्मापूर वाठारात चिकन वेस्टाची समस्या तकली वयर काडपाक लागला. लोकांक घाण वासाच्या समस्येक तोंड दिवचें पडटा. आयतारा जाल्ले धर्मापूर शिर्लेचे ग्रामसभेत कोयर ह्या विशयाचेर ग्रामसभा बरीच रंगली. धर्मापूर साकवाकडेन लोक चिकन वेस्ट उडयतात खंय देखून वाठारात घाण पातळला. या सुवातेर कॅमेरा घालपाची मागणी थळाव्यांनी केला. पळयात. Requesting that person to please go down so that loss of the follow जाता. सविता दी सकल. त्यांचा खबर असतो ती त्यांचा हायवे लावा ते पार इझी नसतो. नॉट इझी. ते प्लेयर करता पार आहे. आणि सेकंडली म्हणते चिकन वेस्ट उडयले जायचे. धर्मापूर सांगतो आधी याला put some camera over there to stop them. Lot of waste it is stinking to enter Dhramapur. The highway is stinking. So I would request that Panchayat take some action to put some cameras so that this is stopped. कोयर शेळीची कोमनीदादेन मालमत्ता सोदून काडिल्ली पूण कांय जाणांक हरकत आशिल्ल्यान हो विशय कोर्टात हुमकळटा. सरपंचाने विशयी आपले मत मांडले. पळयात. एक्चुअली मेजर इशू म्हळ्यार गार्बेज लोक आता सगळ्या विलेजींनी गार्बेज कलेक्ट करताय. तरी पूण लोक पॅम्पर्स आणि प्लास्टीक आख्खे रस्त्या सायडीच्यान आसतात. सो हांव नको प्रॉब्लम केदो सॉल्व जाता तो. इन स्पायट ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन एवरी विलेज वाय दिस इज हॅपनिंग. सो व्हडलो प्रश्न. सो स्ट्रिक्टली आमगे ग्रामसभा रेजोल्युशन घेयला कॅमेरा घालचे आनीक कितें बरें जाता तें करपाक. आणि मेगा प्रोजेक्टाचे किती. मेगा प्रोजेक्टाचे ग्रामसभान रिक्वेस्ट केला की गावात तरी मेगा प्रोजेक्ट येते जाल्यार नोटीस म्हणजे इन कॉन्फिडन्स घेवची म्हणून ग्रामसभा मेंबर्सांक ग्रामसभा घालची. येस. अनेक येयल्ले की तुम्ही एक प्रॉपर्टी सोदताले तुम्ही ते दीत म्हणलेली ती कोर्टा आसा कितें जालें. गार्बेज शेड एक्चुअली आमी कुमदाद आमकां आयडेंटिफाय केल्ली कुमदाद इन प्रॉपर्टी. सो तेमी विलेजेस आनी मोस्टली 2-3 आहाय नेबरिंग तेमी ट्रिब्युनलाक आयला. सो इट्स इन द कोर्ट. मॅटर इज पेंडिंग इन द कोर्ट. सो ती मेळ जाल्यार तुमगे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. ती मेळ जाल्यार आमगे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. गोंयांत अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा. येरादारीचे नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान अपघात जाता. पेडण्या महामार्गार परसकडे वाठारात दुचाकी चलोवप्याक कारीन धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाला. ताका हॉस्पिटलात व्हरून घातला. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. गोंयांत एक्सिडेंटाची माळ चालूच आसा. पयर केप्या सायडीन त्या सायडीन एक इन्सिडंट जालो. 2 भुरगे एक्सपायर्ड जाले. त्याच्या उपरांत काल हरमला 2 भुरग्यांक एक्सपायर्ड जाले ऑन द स्पॉट. आनी आयज परसकडे अशीच भायल्या गाडयेन एकट्याक ठोकलेलो आसा. चारी म्हणून एक भुरगो जो रेसिडेंट आहा थंयचोच परसकडे रहिवासी आणि तो सारको सिरियसली इंजर्ड जाल्लो आसा. आमी गोवा 365 कितले फावट तरी आमी जे सर्कल परसकडे आसा त्या सर्कलाचे आमी खूब फावटी
हायलायट केल्लेलें आसा की तो एक्सिडेंटल झोन जाल्लो आसा आनी थंय आतां पळोवंक गेल्यार 2 दिसांनी एक इन्सिडंट जायत आसा आनी आमी सरकाराच्या नजरेन हाडून दीत आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचल अडवळपाल वाठारांत खणकाम करपाचेर थळाव्यांचो विरोध चालूच आसा. वाठारांत खणकाम करून सगळे उदकाचे साठे नश्ट जाले आनी गांवांत परतून खण सुरू केल्यार गांव नश्ट जातलो अशें थळाव्यांनी सांगलां. अडवळपाल थळाव्यांनी परतून एकदा गावात खणकाम करपाचेर विरोध केलो. 15 मार्चाक भौशीक सुनावणेचो निर्णय घेतिल्लो. खण कंपनी चुकीचो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवाल दिता असो थळाव्यांचो आरोप आसा. देखून कंपनीन सारको अहवाल दिवचो, मागीर भौशीक सुनावणी करची आनी ग्रामसभेत थळाव्यांनी खणकाम गावात नाका अशी मागणी केल्या. खणकाम करून सगळे उदकाचे साठे नष्ट जाले आनी गावात परतून खण सुरू केल्यार गाव नष्ट जातलो अशें थळाव्या लोकांनी सांगले. आसात न्हू ते आणखी घरां वयतली खंय हो एक मोठो प्रश्न आसा. त्या लिजानीची घरां आसात, देवळां आसा, पाण्याचो प्रवाह आसा, ती पयली भायर काडची, ती भायर काडटली खंय आनी वयतले खंय हो पयलो प्रश्न आसा. आणि ताकद ना. नाही ते सोडून तुम्ही हे करचे असे म्हणणे. ती सोडटले पण ती सोडटले कशे थंयसरच त्यांचे जे बाय आसा ते वयर उरले आणि ती खण जी आसता ती सकयल. मायनी बद्दल तुमचे डिसिजन कितें आहा लोकांचे? आमच्या मायनीच्या बद्दल म्हणजे खरें तिसर ती मायन खरें म्हणजे सुरू जावपच ना. काय फरक पडना. तुमकां नाकाच. आमकां मायनच नाका ती काय उपयोग ना. ते सगळे आज व्हड सुकलेले आसा तो जोरच ना जाला तेन्ना अशें जावचें न्हू. त्या खातीर आमी ग्रामसभेन ठराव घेतला की जो पर्यंत कंपनी आमकां ठोस आश्वासन दिना, आयच्या मिटिंगेन त्यांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह कोणूच ना, आमचो MLA ना, तेन्ना हे आमकां फुडलें जें कितें उलोवपाचें जें आसा तें आमी त्या रिप्रेझेंटेटिव्ह जे कोण येतले तेच्या कडेन उलोवन आमी फुडलें डिसिजन घेतले. नाही आता हे पब्लीक हियरिंग आसा पळय 15 मार्चाक आता. तर 15 मार्चाक ते आता रिपोर्ट कोणी तरी वाचलो थंयसर. कसलो रिपोर्ट तो? AI रिपोर्ट तो आणि सगळो चेंज आहा म्हणटा. तितून कांय सारकें खरेपण बरोवंक ना म्हणटा. तो रेक्टिफाय करचो, दुरुस्त करचो आणि त्याच्या नंतर ते तेंच्यांनी पब्लीक हियरिंग घेवचें अशें लोकांनी म्हटलेलें आसा. आमी जी फोमेंटो कंपनीन आपणाक लीज हांगासर चलोवपाक परमिशन मागलेली आनी NOC मागलेली, ती NOC आमच्या मेजॉरिटी लोकांनी डिनाय केल्ली आसा. ह्या लेवलाचेर की ह्या ग्राउंडाचेर की EIA रिपोर्ट जो तेंच्यांनी सबमीट केलो तो सगळो फॉल्स आनी फ्रॉड्युलंट रिपोर्ट तेंच्यांनी दिलो. कारण तांकां जो टर्म्स ऑफ रेफरन्सान जो तांकां गावलो टर्म्स ऑफ रेफरन्स इन मंथ ऑफ नोव्हेंबर 23 ते तेंच्यांनी रिपोर्टूच पयली मार्च टू मे केलो. हो थंयसर ते सारको प्रूफ मेळटा. नेक्स्ट थिंग अशें आसा आतां की आमचे बरेचशे नागरिकांक आमच्या ग्रामस्थांक ह्या कंपनीनी फॉल्स केशींनी 2008 अडकयल्ले आसा आनी तांकां अजून पर्यंत मेळना. तेंची सतावणूक जी चालू आसा ती तांकां ताबडतोब भायर काडचे केशींतले आनी मुक्त करचे. त्या नंतर जे आमच्या गांवांतल्यो ज्यो नदी जे नाले आसात जे सिल्टान भरल्या, आमचे फार्मींग लँड जे सिल्ट भरला ते सगळे तेंच्यांनी साफ करून दिवचे. कारण रिपोर्ट आसा हायकोर्टाचो तो सगळे भरलेले आसा म्हणून आनी WRDचो रिपोर्ट आसा त्या प्रमाणे तेंचे सगळे साफ करपाचे. नेक्स्ट थिंग आमकां जे पळय लोकांच्यो जमनी, जे लोकांची घरां, आमचे जे वर्शीप प्लेस देवळां आनी पेडां आमची हितून घातल्या लिजान घातलेली आहा ती तेंच्यांनी भायर काडची आनी रिपोर्ट तयार करचो. तो पर्यंत आमी जे ग्रामस्थ आहात ते हे एका NOC दिवपाक कशेंच राजी जावचे ना. आनी जी 15 मार्च 2023 बिचोली हांगासर जी जनसुनावणी घेवपाची हे सरकारान हे केल्या मायनिंग डिपार्टमेंट गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान, ती ताबडतोब कॅन्सल करपाची आनी नवो फ्रेश EIA रिपोर्ट हे कंपनीन तयार करचो जो आमचे गोंयचेच लोक आनी आमचे जे लोकल ऑथॉरिटी असतल्यो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. राज्यात वचत थंय बिबटे वाघ लोकवस्तीत भोंवताना दिश्टी पडटात. पाटणे पाळोळे वाठारात 2 व्हडले बिबटे दिश्टी पडिल्ल्यान लोकां मदीं खवदळ जाला. या 2 बिबट्यांनी वाठारांतल्या जनावरांचो बळी घेतिल्ल्यान लोक थर्र भियेल्यात. रान खातें ह्या बिबट्यांचेर गंभीर ना, थळाव्यांनी आरोप केला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काळानुसार मनीस आणि जनावरां हो जो क्लॅशिंग जो विषय आसा तो आता वाढत चल्लेलो आसा
हाजे पयलीं जेन्ना आमी पळयताले तेन्ना गांवडोंगरी, खोतीगांव, श्रीस्थळ सारको जो रानाक तेकोन भाग आसा ह्या भागांनी वाघ येताले, गांवांनी कुत्र्या माजरां फारयताले. पूण कितें आसतालें की हे जे गांव आसा गांवा फाटल्यान रान आशिल्ल्या कारणान थंय एक खंय तरी एक्सक्यूज आसताली की रानांतले वाघ आसा ते हळूहळू गांवाकडेन येवपाक लागले. ताजे उपरांत लोलये जो भाग आसा, पोळे जो भाग आसा हो हायवेचो भाग आनी ह्या हायवेच्या पट्ट्यान जेन्ना वाघ येवपाक लागले आनी गोरवां आनी जानवरां कुत्र्यां सारक्या फारोवपाक लागले त्या वेळाचे विशय हो मातसो गंभीर आशिल्लो. पूण आतां पाटणे, पाळोळे सारखे जे टुरिजमाचे भाग आसा आनी स्पेशली किनारी भाग आसा ह्या भागान जेन्ना वाघ येता आनी दिवसा ढवळ्याक किंवा सांजेच्या 7-8 वरांचेर जेन्ना येता आनी ते बेधुंदपणे ओपन एरियेर फिरता तेन्ना तो विशय गंभीरतायेन सरकाराक घेवपाकच जाय. पूण ह्या वेळाचेर ह्या संबंधींची माहिती जेन्ना सरकारा मेरेन पावता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन पावता, तरी पूण फॉरेस्टाचे डिपार्टमेंटाचे मनीस जे आसात ते गंभीरतायेन हो विषय घेयसना. लोकांनी सांगून सुद्धा हांगासर ते पिंजरो लावपाक जाय आशिल्लो तो पिंजरो लायसना. आनी त्याच बरोबर हे वाघ कशे येता, खंय येता आनी खंयच्यान येता, खंयच्यान वयता, खरें म्हटल्यार हाजी तांच्यांनी गंभीर्यान स्टडी करपाक जाय आशिल्ली. पूण हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा इतले सुशेगाद आसा, तांकां हायर ऑथॉरिटीन इन्स्ट्रक्शन दिवचे पडटा, ऑर्डर दिवचे पडटा. जाल्यार हांगासर जे प्रॅक्टिकल किंवा सायटीचेर जे ऑफिसर तांचे तैनात केलेले आसा किंवा फॉरेस्ट गार्ड तैनात केलेले आसा तांची ड्युटी कितें, हे अशा तरेचे प्रश्न आता गंभीरतायेन उबे रावपाक लागल्या. ह्या संबंधीन सरकारान गंभीर्यान विचार करपाक जाय आनी जर तर हे जर गंभीर्यान घेतले ना जाल्यार आमी हेजे फुडें विशय हो वेगळ्या तरेन हाताक घेवपाक पडटलो अशी शिटकावणी काणकोण नगरपालिकेचे एक नगरसेवक शुभम कोमरपंत हाणेन सरकाराक दिल्या. बिबटो पळयलो, भुरगो आमगे थिंग येयलो, ती बायलेन पळयलो तेणी म्हणपालो साहब म्हणपालो इतना बड़ा था म्हणपालो, मेरे बीवी ने देखा. म्हणजे ओके इमिजिएटली हांवें मागीर गेलो आरएफओक आनी हांकां गेलो सुलोचना म्हण ताका आहा ताका फोन मारलो. तेजे नंतर आरएफओक कॉन्टेक्ट केलो की अशें अशें आसा हिंगा, येदो व्हडलो दिसलो आहा आनी तो सामको डेंजरस आहा कित्याक ह्या दिसांक फाटल्या दिसांक आमचे पेटी ना जाताले. पूण आमची हिंगा ही टुरिस्टीक बेल्ट म्हणटा हिंगा केन्ना तुगेलो आयज म्हणल्यार लेपर्डाची सायन नासली, कोणीच केन्ना पळयलो ना. म्हणटा पेटी वयता खंय हेंची एकमेका झगडी जाता आनी खंय एकमेका पेटे मान उडयता म्हणून ते क्वेश्चन मार्क आसलो. पूण मागीर कळपाक लागलें आमकां की हेच व्हरताले म्हणून. स्थिती सामकी गंभीर आहा म्हणपाक लागलो की 2 लेपर्ड भोंवता आनी ते बारीक न्हू व्हडले. फाल्यां पूण तुका व्हिडिओ फॉरवर्ड करता, व्हिडिओ फॉरवर्ड पयल्यार 2 साम व्हडले आनी थिंगा तुगे रोर करता थिंगा अर्दवर मायज जालें थिंगा बसून आसले. ते फॉरेनरान तेजे सायडीन तो रावतालो तो रिसॉर्टात न्हू सायडीन रावतालो, ताका इतले मोठ्यान आवाज म्हणटा तो भायर येयला पयल्यार 2 लेपर्ड. तेणी फुल्ल व्हिडिओ तो शूट करून गेलो. मागीर तो व्हिडिओ हांवें तुका आरएफओक तेंची तुगेलो बाकी कन्सर्न हेका आनी आमच्या हितून थोड्याक कोणाक आमकां कळयलो की अशें अशें आहा. ते पळयतकीर तुगेले आख्खो हिंगा गांवच्या लोकांक एक टेरर असो निर्माण जालो की हो 2 जाण भोंवता, येद्दी व्हडली भोंवता. ऑलरेडी तुमगेले आरएफओक जावं एसीएफाक आज सकाळ फुडें कॉल करून ते कळयला आनी तेंची म्हाका दिसता अजून सिरियसनेस ना. जेन्ना तुमकां इतली सिरियसनेस 2 जाणां व्हिडिओ तुमकां हांव धाडटा, आयज म्हणल्यार ते आरएफओन हिंगा येवपा जाय आसलें न्हू. हो टुरिस्टीक स्पॉट. फाल्यां हिंगाच्यान पळय अशें फाटल्यानसान योगा आहा, रुम्स आसा, थिंगा तुगे फॉरेनर जावन दिसान रातचें ट्रॅव्हल करता. फाल्यां समज कोणाचेर एक अटॅक जालो ती जबाबदारी कोण घेतलो की लोक तुगेलो फाल्यां सगळ्यो भायर सरतलो तुमी कांय काम केलें ना आमी आतां एक्शन घेवया म्हणून, आमी कितें तरी उपाय काडया म्हणून. अशें जावपाक नाका म्हणून हांवें तांकां पयलीं कळोवन दिलां, इंटिमेशन दिलां अशें मुखार जावंक शकता तुमी एक्शन घेना जाल्यार. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आयतारच्यान पणजे मारुती गडाची फामाद जात्रेक सुरवात जाता. गोंयचे तशेंच गोंया भायले लोक ह्या जात्रेक मोठ्या संख्येन वांटेकार जाता. ही जात्रा 18 ते 22 फेब्रुवारी मजगती जातली. वेगवेगळ्या धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळींचो आस्पाव हे जात्रेत आसा. पळयात.
आज आमची मारुती जात्रा आमी ह्या स्थळान जन्म घेतलो 70 वर्सां म्हाका जाली आयज ह्या स्थळान आनी आमकां सांगून दिसता की आमचो जो मारुती आसा पालकेन घालता आनी भोंवडायता तो सिल्वराचो आसा. तर आमकां सदांच अशें दिसलें की भांगराचो करचो म्हणून आमी आनी भांगराचो करचो म्हणून सगळें तयार जालें. पूण पयशे काडपाक पयलीं कोण तरी भायर सरपाक जाय, कोणा तरी पयलीं मुणी करपाक जाय. तर म्हाका दिसलें की चल हांवें स्टार्ट करचें म्हणून हांवें मागीर कितें केलें 1,11,111 हांवें दिलें देवाक. म्हणजे आतां ही स्टार्ट जाली. हांव लोकां कडेन मागता जावं आमच्या वाड्यार लोकां कडेन मागता की तुमी सड हितून हातीन तांकां दान करचें देवाक. व्हडलो उत्सव हिंग जाता, हजारांनी लोक येता. आज हांव 1976 पणजे आयिल्लो, ते मेरेन हे मारुतीच्या कृपेन हांव बरो आहा. मारुतीराय संस्थान मारुतीगड मळा 93वा जत्रा उत्सव हेजी हार्दिक शुभेच्छा सगळ्या गोंयकारांक. पयलें म्हटल्यार आयज सकाळीं अभिषेक 5:30 वाजता चालू जाल्लो आसा. तशेंच 1 सुमार आरती, सांजची 6 सुमार मिरवणूक पालकेन मारुतीरायची आसतली. तशीच तीच विठ्ठल रुक्मिणी देव आनी पिपल्स स्कुला कडल्यान थंयच्यान मारून 4 मानस हेजे कडेन भोंवडान सकाळीं 6 सुमार हांगा येता. पूण आतां मेन मुद्दो असो आसा की ही आमची जात्रा आसा न्ही, ही आमी 93वी जात्रा आमी सेलेब्रेशन करता. हे जात्रेक आमी अशे तरेन संपर्क केल्लो आसा की फुडल्या वर्सा हेच पालकेन आतां सद्या चांदीचो मारुती आसा तो गोल्डन करचो, भांगराचो करून त्या ह्या पालकेन बसून ह्या गांवच्या लोकांक फुड्यान फिरचो, ही आमची एक इच्छा आसा. मारुती मूळ मंत्र याग धार्मिक कार्यक्रम चालू आसा. 12:30 आता पूर्णाहुती सुरू जातले. त्याच्यानंतर 1 महामंगळ आरती आणि संध्याकाळी 4 पालखी जातले. पालखी संबंध भोंवतणी हे गांवाचे सगळे भोंवतणी वयतले. ते पालखी वचून फाल्यां सकाळी 5 सुमार आमच्या देवळान पावता. अशे रितीन आमचे उत्सव आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. नावेली विलेजर्स युनियनान यजमान विलरेड लेझर SC कुट्टरीक 1-0 गोल फरकान हारायलो. कुट्टरीच्या DYSA खेळामळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. पळयात रंगतदार खेळ. वेलरेड लेजर SC कुडतरीन ही फुटबॉल सर्त घडून हाडली. नावेली विलेजर्स युनियनान यजमान वेलरेड लेजर SC कुडतरीक 1-0 गोल फरकान हारायलो. नावेली विलेजर्स युनियन पंगडाचो वेलिंग्टन डिसिल्वाक उत्कृष्ट कामगिरी खातीर मॅन ऑफ द मॅच किताब फावो जालो. 13वे विलरेड लेजर फुटबॉल सर्तीचे सेमीफायनलीत नावेली विलेजर्स युनियनान सुवात मेळयली. पळयात दोनूय पंगडां मदीं रंगलेलो रोमांचक खेळ. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. नवे सप्तकात प्रवेश करताना सुके हवामान उण्यात उणे 24 फेब्रुवारी मेरेन तिगून उरतले. सोमारा नितळ मळब आनी सुके हवामान आशिल्ल्यान हवामान सुखद आसतले असो अदमास IMDन उक्तायला. पूण सोमारा कांय वाठारांनी धुके पडूं येता. फाटल्या कांय सप्तका सावन सुके हवामान आशिल्ल्यान सोमारचे हवामानय तशेंच उरतले. IMDन फुडले 3 दीस चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान थीर उरपाचो अदमास उक्तायला.
सोमारचे तापमान 35 डिग्री ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. सोमारा सुखद हवामान. सुके हवामान 24 फेब्रुवारी मेरेन उरतले. सोमारा मळब नितळ उरपाचो अदमास. सोमारा धुके पडपाची शक्यताय. तापमानान व्हड बदल ना. सोमारचे तापमान 35 डिग्री आणि 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.